राज्यात बुडून मरण येवप्यांचो आंकडो वाढला। काल भटवाडी नानोड्या चिऱ्याखणीत न्हावपाक गेल्ल्या 17 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले, जाल्यार उसप नानोड्या कानलात अजून एका 16 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले। दूधसागर घसघशात फाटल्या कांय वर्सां सावन पर्यटक बुडपाच्यो घडणुक्यो घडटात। आता मान्सून सुरू जातलो, हाका लागून दूधसागर घसघसो अंदू 1 जून सावन पर्यटकांचे येरादारी खातीर बंद आसतलो। तशेंच हेर घसघशे, तळयो, न्हंयो, चिरेखणीत पेवपाक वचपाचेर आता बंदी घाल्या। हे फाटभुंयेर दोनूय जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केला। तशेंच मामलेदार पुलिसांक हाचेर नदर दवरपाची सुचोवणी दिल्या। उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या घसघशांनी, खणींनी, न्हंयांनी, तळयो आनी हेर उदका व्हाळांनी बुडपाच्यो जायत्यो घडणुक्यो आदीं घडल्यात। अशा सुवातेर पेवल्यार लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावं येता। देखून उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्ते आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू ए हांनी कलम 144 च्या पोट कलम 2 खाला अधिकाराप्रमाण फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 खाला आदेश जारी केला। जारी केल्ल्या आदेशाप्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या अधिकार क्षेत्रातल्या घसघशांनी, खणींनी, न्हंयांनी, तळ्यांनी आणि हेर उदका थरांनी फुडले आदेश येय मेरेन पेवपाचेर बंदी घाल्या। ते खातीर थळाव्या पुलीस निरीक्षकांक आनी मामलेदार अधिकाऱ्यांक कारवाय करपाचो आदेश दिला। हो आदेश फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू जातलो। हाचे उल्लंघन केल्यार कारवाय करपाचे आदेश दितले।